Nusi Wakad Hello Dotor, brought to you by Wakad Hospitals, enhancing quality of life. नमस्कार. आजच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन म्हजे बरोबर आसात नामनेचे दाताचे डॉक्टर दिलीप बांदोडकर आणि ही आसा तांची वळख. डॉक्टर दिलीप बांदोडकर हांणी 1983 वर्सा दोतोरकीची पदवी मेळोवन मास्टर इन डेंटल सर्जरी अभ्यासक्रम पूर्ण केलो. तांकां 1995 वर्सा खासा दाता संबंधीत व्हिडिओ खातीर बेस्ट व्हिडिओ अवॉर्ड मेळ्ळो. तांणी एशिया पॅसिफिक महाअधिवेशनात उलोवप केला. ते वेगवेगळ्या विशयांचेर कार्यशाळा घेतात. सध्या आपल्या घरकान्नी सयत ते आपल्या खाजगी क्लिनिकात प्रॅक्टीस करतात. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. तशें पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता दातांचे प्रॉब्लेम प्रत्येक घरान कोणाक ना कोणाक तरी आसतातच. मागीर वेदर दे गो टू द डेंटिस्ट ऑर नो इज अ डिफरंट स्टोरी. बरोबर. इतके कॉमन आसात. आणि म्हजो तुमकां पयलो प्रश्न की गोंयांतले दातांचे प्रॉब्लेम लोकांचे आनी गोंया भायल्या राज्यांतले दातांचे प्रॉब्लेम हातूंत कितें सिमिलॅरिटी आसा, कितें फरक आसा, जाल्यार फरक आसा जाल्यार खंयचो? तर सिमिलॅरिटी म्हणून आसतलीच, कित्याक दात सगळ्यांचे सेम. बरोबर. पण हातून एक म्हणल्यार आमचे एक गोंयचे दाताचे प्रॉब्लेम आनी आमचे आतां बेळगांव धरात, तुमी कर्नाटक धरात, गुजरात धरात, थंय तंबाखूचो प्रमाण मातसो चड आसता, पान खावपाचो प्रमाण चड आसता, तांचें जेवणूय मातशें वेगळें आसता, आमची जिवनशैली मातशी वेगळी आसता. सो ह्या जिवनशैलीक आनी हे धरले आमी प्रॉब्लेम्स आसा, पण प्रॉब्लेम वेगळ्या तरेचे आसा. बरोबर. सो एक पयलीं म्हणजे सांगता, हे पळयात तुमच्या दातांचे विशीं ज्यो तक्रारी आसात त्यो तुमच्यांनी फोन करून आमकां विचारूं येतात. फोन करतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात आनी आमचो नंबर जावन आसा 24904444 आनी 24904445. डॉक्टर आमी उलयताले हे जे डिफरन्स आसात ते तर हे डिफरन्स आसा ते तुमी सांगले की एक म्हणजे तांची जिवनशैली, तांचे तंबाखूचें सेवन किंवा हे सगळ्या बाकी. म्हाका सांगात तरी सुद्दां आमचे अशें खाशेलेपण अशें कितें आसा? इज दर एनी स्पेशलायजेशन बाबा गोंयच्याकारांचे खाशेल म्हणजे मोस्ट कॉमनली दीस सीन ओनली इन गोवा अशें कितें आसा? ओनली इन गोवा न्ही, पण जे प्रोग्रेसीव म्हणजे जे आमी समजता न्ही की जे आमी जो देश, जी सिटी प्रोग्रेसीव म्हणजे आतां म्हणजे विकसनशील जाल्यार तशें आमी पळयल्यार मातशी आमची विकसनशीलता आमची चड आसा गोंयची. सो आमकां प्रॉब्लेम आसा दे आर रिलेटेड टू मोर लायफस्टायल रिलेटेड. आतां लायफस्टायल रिलेटेड म्हणजे खंयचे? हय, जाल्यार आमचें जेवण इज मोर ऑफ म्हणजे आमची मातशें वेस्टर्नायज कशें जालां. आमचे गोड खावप चड आसता, आमचे रिफायंड खावप चड आसता, आमचे हॉटेलान खावप चड आसता. आमी जर आतां वेस्टाक आतां आमी जर पश्चिमात्य देशांचे जर पळयलें न्ही, तांच्यो खावपाच्यो आनी रावपाच्यो संवयो खूब वेगळ्यो आसा. जाल्यार एक सादें उदाहरण म्हण सांगतात म्हणजे भारतीय आनी हांचे खंयचे बरें सांगना तुमकां. तुमी जर एक थोडे वर्सां फाटीं गेले न्ही जाल्यार आमी गोडशें आमी वर्सांतल्यान 4 वेळा बी खाताले. बरोबर. दसरो, दिवाळी, चवथ आनी क्रिसमस. हे 4 सणांक आमी मातशें आमी गोंयान हिंदू क्रिश्चन अशें कांय आसना. सगळेच जाण त्या 4 दिसांनी गोडशें खाताले. आनी आमी सुद्दां घरान कितें श्राद्ध आसले गोडशें केले, पुजा आसली गोडशें केले जाल्यार आमी खीर मणगणें आमी पयलीं खाता. बरोबर. मागीर आमी जेवता. आतां कितें जालां, पयलीं आमी जेवता मागीर आमी डिजर्ट घेता. बरोबर. गोडशें म्हणजे डिजर्ट आमी सदां लास्ट घेता. केक, पुडींग, गुलाब जामून, जलेबी लास्ट घेता. आनी वयल्यान कितें हात धुवप ना आनी घोट घेवप ना. बरोबर. करेक्ट. तो बोल हाडटा त्या बोलान असा हात अशे मातशे धुले अशे असो लेस घेवन तांचो लेस घेवन पुसले तोंड जाले. हय. सो दातान ते गोडशें सदां उरता. ते गोडशें उरले की इट्स एन इन्विटेशन म्हणजे आमी एक आमंत्रण दिता कॅविटी. सो गोंयच्या हातून आमकां कॅविटी पळोवपाक म्हणजे दाताक जे बुराक जाल्ले आसता, किडप म्हणटा न्ही, ते गोंयच्या हातून मातसो प्रमाण दुसऱ्या स्टेटी परस चड आसा. आनी ताजें कारण म्हणजे आमची जिवनशैली. आमी मातशी चड पाश्चिमात्य जाल्या.
म्हाका डॉक्टर आतां तुमी म्हटलें म्हणून मातसो हो प्रश्न मातसो ट्रॅक करता की तशें पळोवपाक गेल्यार हे जे म्हणजे सो कॉल्ड स्वीट डिशीज किंवा जे डेझर्ट तुमी सांगले ते तशें पळोवपाक गेल्यार पयलीं खावपाचें आसतलें न्हय खरें पण इट डजंट मे बी नॉट फॉलोइंग इन द प्रोटोकॉल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज बरोबर ते तशें खायना म्हणून आमी खायना बरोबर कारण आमी तुमी म्हणटा इवन तशें पळोवपाक गेल्यार इफ म्हणजे म्हज्या आवय सदांच इन्सिस्ट करताले की गोड आसा तो पदार्थ पयलीं वाडचो बरोबर मागीर बाकीचे वाडचे म्हणजे इवन पानार वाडटाना सुद्दां वी आर फॉलोइंग सो दिस थिंग स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल पण आमकां ती संवय जाल्या की ना ते खाता तशें आमी खावप पण वीच इज रॉंग आनी तुमी सांगले की हातून लागून कितकेशे आमदार मातसो डॉक्टर की आनी कशें पळयलां की ल्हान भुरग्यां मदीं कॅविटी चड आसा डिस्पायट ऑफ सो कॉल्ड मेंटेनिंग गूड ओरल हायजीन हाची कारणां कितें हाची कारणां सेम पयलीं कितें जातालें जाल्यार आमकां एक 3-4 गोश्टी आसनाशिल्ल्यो आतां पळय आमकां एक विजिबिलिटी आसा टीव्ही मिडियम आसा न्ही विजिबिलिटी आसा एड्स कंटिन्युअसली येत आसता ताजेर आमकां सगळे वेफर्स चॉकलेट्स बरोबर केक्स बरोबर सगळे दिसता पिझ्झा दिसता बरोबर दुसरें म्हणल्यार रोखडेच घरांतले भायर सरले ते मेळटा सो देर इज अवेलेबिलिटी तिसरें अफोर्डेबिलिटी पयलीं आमकां परवडनाशिल्लें आतां सगळ्यांक चॉकलेट परवडटा पयलीं तुमकां याद आसलें एटलिस्ट आमच्या घरान तरी केन्ना एक कॅडबरीची एक व्हडली चॉकलेट हाडली 8 कुडके आसताले ताका प्रत्येकाक एक कुडको दितालो आतां आमी 8ची न्ही स्लॅब हाडटा आनी तो सगळो एकटोच प्रिफरेबल सो हे अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी आनी विजिबिलिटी हे तिनूय आशिल्ल्या कारणान न्ही आमचें हें कन्जम्पशन म्हणजे आमी हें खावपाचें प्रमाण खूब वाडलां आनी ताका लागून फक्त तोंडाक न्ही जाल्यार बाकीचे सुद्दां खूब रोग जे आसा ते सुद्दां हाज्या मुळेच जाता वेफर्स आतां कितें खावचें न्ही जाल्यार सगळें खावचें प्रमाणान खावचें सगळ्यान वायट म्हणजे मैद्याचे प्रकार मैद्याचे पदार्थ आनी मैदो आनी बेसन तुमी जर मैदो हातान घेतलो जाल्यार कितलो पातळ आसता पळयला तुमी केन्ना हाताक तो लागत सुद्दां ना तशेंच भायलो बेसन जो भायलो बेसन आसता न्ही ते घेतलो सो तो पार्टिकल सायज ताजी इतली बारीक आसता की दातान सामकें चिकटून उरता पण हांवें सांगचे परस तुमी चड खबर आसतलें की भितर सुद्दां ते चिकटून उरता बरोबर मैदो आनी बेसन लॉट ऑफ कॉन्स्टिपेशन जाता संडास सारकें डॉक्टर एक प्रश्न आयला तो घेवया हॅलो हा विचारात हॅलो डॉक्टर हा विचारात मार्केटान आतां जायते टूथपेस्ट येतात हाय अकॉर्डिंग टू यू खंयचो चड बरो व्हेरी गुड म्हाका दिसता सुंदर प्रश्न आसात कारण प्रत्येक जी एड येता ती अशा तरेन प्रेजेंट करता की दीस इज द बेस्ट सो हो जो आमचो कंज्युमर आसा तो सदांच कन्फ्यूज आसता सो आय मीन दीस पर्सन रिक्वायर्स युअर गायडन्स आतां शेकड्यांनी टूथपेस्ट मेळटा बरोबर आनी पयलीं हांव तुमकां थोडक्यान सांगता टायम आसत जाल्यार मातशें एलॅबोरेट करता जाल्यार टूथपेस्ट खंयचीय वापरली फॉर अ नॉर्मल पर्सन एक आमी आतां एक हांव नॉर्मल आसा तुमी नॉर्मल आसा एक नॉर्मल मनशाक जाका दाताचो व्हडलो प्रॉब्लेम ना ताणें खंयचीय टूथपेस्ट वापरल्यार जाता टूथपेस्ट म्हणजे आमी न्हातना शाबू वापरता तशें आमी शाबू न्हालो काय वतलो हय शाबू वापरलो ना वापरलो शाबू वापरना जाल्यार न्हावपाक 10 मिनटां लागता शाबू वापरलो जाल्यार 5 मिनटांन न्हावून जाता तशेंच फक्त ब्रश केल्यार सुद्दां आमचे दांत क्लीन जाता पण टूथपेस्ट इज अ मिडियम फॉर फ्रेशनेस आनी अ सोप डिटर्जंट बरोबर ताच्यान ताजे व्हडल्यान तशें हें आसना म्हणजे खंयचीय टूथपेस्ट वापरल्यार जाता पण तुमच्या डेंटिस्टान जर तुमकां अमूक कारणाक लागून अमूक टूथपेस्ट वापरूंक लायली जाल्यार ती वापरची बाकी खंयचीय टूथपेस्ट वापरल्यार जाता बच्चे म्हणजे आतां हांव तुमकां मातसो प्रश्न विचारता केन्ना केन्ना ते म्हणटात कोण एकटो येता तो म्हणटा तुज्या टूथपेस्टीन मीठ आसा कोण तुज्या टूथपेस्टीन मीठ ना हो एक कन्फ्युजन आसता मागीर कोण म्हणटा फ्लोरायड आसा फ्लोरायड ना हें दुसरें कन्फ्युजन तिसरो म्हणटा लवंग आसा लवंग ना हें चवथें कन्फ्युजन आनी मागीर शेवटी हें सगळें करता करता आमचो जो टूथब्रश आसा जेन्ना तो आमी गेल्या बर्थडे हाडिल्लो आसता तो अजून आमी वापरता हाचेर मातशें तुमी भाश्य करात आतां बरो प्रश्न म्हाका विचारलो तातूंत पळयात आतां पयलीं आमी एक जस्ट एक मजा कशी हांव सांगता पयलीं आमी एक हॉटेलान गेले उडपी हॉटेल आसतालें उडपी हॉटेलान गेले एक कॉफी हाड रे बाबडो कॉफी घेवन येतालो आतां तुमी जर बारिस्ता किंवा काफे डे केन्नापे आनी व्हडले व्हडले 5 स्टार हॉटेलान कॉफी हाड म्हटलें जाल्यार सर
विच कॉफी सर, विथ मिल्क, विदाउट मिल्क, आणि ते 1000 प्रश्न असतात. 1000 मागीर तो आमचे एक इंटरव्यू घेता, वायवा घेता, कसली कॉफी, विथ शुगर, विदाउट शुगर, विथ मिल्क, विदाउट मिल्क, विथ क्रीम, विदाउट, लास्टाक सांगचे कॉफीत ना हांव चल्लो म्हणून. आणि एक फावटी अशें दोतोर की त्या कॉफीचे ते आमकां सारकें खबर आसता म्हणून आमी एक खंयचें नांव सांगता आनी ती मागीर खंयतरी एक भरपूर फेस कसो आसता, मागीर तूं ती कॉफी इतकी गरम आसता की वीच यू आर नॉट एक्सपेक्टेड, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपिरियन्स अशें आसता ते. तुम्ही म्हणटा ते पण जनरली भुरग्यांनी आनी घरान फ्लोरायड आशिल्ली टूथपेस्ट वापरची, कित्याक फ्लोरायड हो दाताक मातसो म्हणजे एक भायल्या आवरणाक एक शक्ती कशी दिता, प्रोटेक्शन दिता. म्हणजे फ्लोरायड आशिल्ली टूथपेस्ट इज आयडियल. 90% टूथपेस्ट आता बाजारात मेळटा तातूंत फ्लोरायड आसता म्हणून म्हणजे वापरपाक जर जाय जाल्यार फ्लोरायड आशिल्ले चड भर दिवचो, बाकीच्या गजालींचेर चड न्हय. किंवा खंयचो एक्टर ताजे एडवर्टिजमेंट करता, खंयची एक्ट्रेस करता, ताजेर व्हडलोसो काय फरक ना. तांचे दात एक बाकीच्या कारणान धवे जाले आसतले, ते टूथपेस्टीन न्हय. बरोबर. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो दोतोर. हा विचार. दांत उसळून मोठो जाता आनी तेका मागीर अपसेस जाता. हय. आनी तो अपसेस आमी ते कितें शेक मारताय, कितें कोताय जाय तें कोताय, पण मागीर ती दाट जाता. ती पयली सिरिंगान काडपा जाता, उसोट ती सिरिंगान ती मातयेर काडपा जाता. आनी दुसरो प्रश्न, दांत घाताय ते ब्रिज घाताय न्हू आतां, आनी प्लाग घाताय. ते दोतोर आतां ते प्लाग मुट कोनाय, ते फकत ब्रिज कोताय. आनी ते ब्रिजीचे कास्तीक जाता, सगळे गोडे गोडे तितून भोता. ते ब्रिज कित्याक तेच कोताय आनी ते भाशेन कित्याक कोन्नाय ते आतां. मारिया बाय, म्हाका दिसता तूं डेंटल कॉलेजान म्हाका दिसता थोडे दिसांनी वायवा घेवपाक घेतला, खूब बरें जातलें. आनी तूं अभ्यास खरोच बरो आसा, हांव खरोच अप्रिशिएट करता. डॉक्टर तुमी. अच्छा, आता तुम्ही विचारले प्लाक म्हणजे डेंचर. प्लाक म्हणजे डेंचर. पहिले आमी प्लाक म्हणटाले. डेंचर म्हणजे सदां रातचे काडपाचे आनी सकाळी घालपाचे, ताका आमी डेंचर म्हणटा, रिमुवेबल डेंचर. जे काडून रातचे धुता, रातचे दवरता, सकाळी परत घालता. आणि ब्रिज म्हणजे फिक्स घालता आमी. आणि सगळ्यात बरें म्हणजे इम्प्लांट. इम्प्लांट म्हणजे आमी हाडान दांत घालता. आता खंयचीय वस्तू सारकी केल्ली आसत न्ही जाल्यार जेवण भरपाचो बी प्रश्न येना. बरोबर. ब्रिज सुद्दां घातलो जाल्यार ब्रिजाक आमी शक्यतो ताका आमी सॅनिटरी डिझायन म्हणून आसता ताका, जाल्यार त्या ब्रिजान न्ही जेवण भितर उरना अशा तरेन ताजो डिझायन केल्लो आसता. सो ब्रिज वायट न्ही, जो पळय टेक्निशियन करता ताजो प्रॉब्लेम आसता, आनी डेंटिस्ट म्हणजे आमचो प्रॉब्लेम आसता. आमी आमच्या टेक्निशियनाक सारकें सांगना की आमकां असो ब्रिज जाय म्हणून, आनी तो ब्रिज फॉल्टी आयलो की पेशंटाक आतां मारियाबाईन सांगलां तशें जेवण भितर भरून उरता. कित्याक करना हें विचारलें ताणें. प्लाक म्हणजे डेंचर पळय म्हणटा न्ही, ते डेंचर न्ही 24 तास किंवा एक 18 तास तोंडान उरता. आनी ताजे जे ते मटिरियल आसता ते एक्रिलीक. इट इज नॉट व्हेरी बायो फ्रेंडली, म्हणजे टिश्यू फ्रेंडली न्ही ते. पण ते रातचे कंपल्सरी काडपाकूच जाय एक. आनी शक्यतो इफ पॉसिबल डेंचर घालचे, शक्य जालें जाल्यार. थोडे हातून शक्य जायत ना, डेंचर घालचेच पडटा. सो डेंचर इज ऑलवेज अवर लास्ट रिसॉर्ट, लास्ट डे. नॉट तुम्ही म्हणटले की डेंचर सवय आसता म्हणून डेंचर करना, ब्रिज म्हारग आसता म्हणून technology is also advancing, so definitely people, I mean, from the field would like to take advantage of the newer things. बरोबर. डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आसा. हॅलो. हा हॅलो. हा विचारात. हा माझो प्रश्न असो कितें, फुडले 2 दात आसा न्ही, वयले दात, तेजे रायट सायडीक एक दात आसा पळय तो वयर येयला, म्हणजे वॅम्पायर टूथ कसो वयर, तेका जाग्यार हाडपा खातीर कितें उपाय आसतलो? मुखेल विचारपाचें आसा डॉक्टर जाल्यार विचारूं शकता. ना म्हणजे आतां तुमी दात वयर आयला म्हणटा तर तुमची एज कितें, पेशंटाची एज कितें? म्हाजी एज 18 जाल्यार तुमी न्ही तुमच्या डेंटिस्टा कडेन वचपाचें, आनी ते तुमकां एक्झॅक्टली सांगतले. कित्याक सगळ्यात बरो उपाय म्हणजे सरी घालप, पण पळयल्या शिवाय हांवें सांगप हें चुकीचें. सो तुमच्या डेंटिस्टा कडेन गेल्यार सरी घातले जाल्यार ते सारकें जाता. बाकीचे आनी उपाय आसता, थोड्यांक सरी घालूंक नाका आसता. अमूक कंडिशन अशें आसता की सरी घालनासतनाय करूंक मेळटा, दुसरे उपाय आसता. पण शक्य तुमी सांगला आनी म्हाजे जे मनान पळय जे हांव इमॅजीन करता